सरकारान शेकवाल्यांक कॅमिकल टॉयलेटी दिवच्यो म्हूण गोंयच्या शेकवाल्यांची संघटना मागता. दर्यावेळेवेल्या शेकांनी कॅमिकल टॉयलेटी वापरच्यो म्हूण ग्रीन ट्रिब्युनलान आदेश दिल्लो. हे टॉयलेट घेवप खंय शक्य ना. सरकारान आदार करचो म्हूण मागणी घेवन शेकवाले कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो कडेन पावले. गोंयच्या दर्यादेगेर बांदतात त्या शेकांनी कॅमिकल टॉयलेट वापरचो असो संदेश ग्रीन ट्रिब्युनलान दिला. गोंय सरकारान शेक धन्याक कॅमिकल टॉयलेट दिवचे ही मागणी घेवन शेक धनी बेरेस्तारा कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोक मेळ्ळे. डिमांड केला की जाता तितले बेगीन आमकां हे कॅमिकल टॉयलेट गव्हर्मेंटान प्रोवायड करचे आनी आमी मिनिमम कितें फी आमची मेंटेन करपाची आहा ती मिनिमम फी आमी फारीक करतले. तसोच एक बिचार गव्हर्मेंटान गार्बेज क्लिनिंगाचो कॉन्ट्रॅक्ट दिला. थोडे कडेन जाता गार्बेज क्लिनिंग, थोडे कडेन जायना, तेंय गव्हर्मेंटान सारकें पळोवचें. कित्याक फाल्यां हें आमचेरूय येतलें परतून. ताका लागून आमी गव्हर्मेंटाक परतून हे मेमोरंडम दितले, चड करून मांडे की हे सगळ्यो वस्तू सारक्यो जाग्यार घालून. शेक धन्याचो जो प्रश्न आसा त्याचेर उपाय काडपा खातीर सरकारान मदत करची म्हणून वावुरपाचें उतर आमदार मायकल लोबोन दिलें. आयज नॉर्थ गोवा आनी साऊथ गोवा शेक ओनर्स सगळे आमच्या हिंगा पार्रा विलेजीन येयल्ले टू डिस्कस द how to come out with a solution on the case which was filed before National Green Tribunal, the highest court in India, as far as environmental laws are concerned. The beach shack owners, the Goans and the government, and we require full support from this government, from our own government, to come out with a permanent solution. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडते. पेडणे बेकायदेशीर रेंव काडपी 10 व्हडीं ब्रेस्तारां जप्त केली. कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स, उपजिल्लोधिकारी आनी खण खात्यान मेळून कारवाय केली. तेरेखोल न्हंयत उगवे आनी न्हंयबाग वाठारांत रेंव काडटल्यांचेर धाडी घाल्यो. सुमार 65 लाखांची 650 क्युबीक मीटर रेंव जप्त केल्या. रेंव काडपी 10 वडेकारांक जिल्लोधिकाऱ्यान आफोवन दरेकी लाखाची फायन घाल्ल्या. रेंवेचे बंदी उपरांत ही पेडण्यातली सगळ्यांत मोठी कारवाय. सकाळच्या 5 वरांचेर आमी पयलीं ठरयिल्ल्या प्रमाणे जमले. सगळ्यांनी मेळून आमी एका स्पॉटार पयलीं जमले. पयलीं आमी कोणाकच सांगूं नाशिल्ले खंय वता ते. एका स्पॉटार जमले आनी ताज्या नंतर हांगा आयले आनी आमी एक बोट अरेंज केली. बोटींतल्यान आमी गेले सगळे. जाल्यार पळयलें की सगळ्याक रेंव काडप चालू आशिल्लें ह्या स्ट्रेचीक. म्हणटकीत आमचे डेप्युटी कॅप्टनान लीड घेतली बोट चलोवपाक. PIन लॉ अँड ऑर्डर सॉर्ट ऑफ थिंग मेंटेन केले आनी सगळ्यो ज्यो बोटी ज्यो रिवरान आशिल्ल्यो त्यो सगळे आमी टो करून हाडले. 10 बोटी आमकां सारक्यो रेंवेन भरिल्ल्यो मेळ्ळ्यो. त्यो सगळ्यो बोटी आमी ताब्यान घेतल्यो. तातूंत कामगार जे आशिल्ले काडटाले ते कितें जालें आमकां पळोवन ते मागीर उदकान उडी मारून ते पळून गेले. सो त्यामुळे 1-2 कितें कामगार मेळ्ळे, चडय मेळूंक ना. पूण बोटी सगळ्यो आमी ओडून हाडल्या. म्हणजे आमी एक अवेरनस हाडूंक जाय की हे जे एनवायरमेंट पळय डिजास्टर करता हे आमचे मनीस ग्रिडाक लागून न्ही, ते एक अवेरनस हाडूंक जाय. तांकां कळूंक जाय हे फुडें कॉन्सिक्वन्सीस हेजे कितें जातले पळय ते. हे आपल्या पोटाक लागून जावं ग्रिडाक लागून हे जे मारता पळय हे बरोबर न्ही आनी हे इल्लिगल करता पळय आमकां अशीच कंप्लेनी येयत जाल्यार आमी एक एफिशियंट जातले. ह्यान फुडें असलें करूंक दिवचें ना आनी एनवायरमेंट आमी कंप्लीट सेव करतले. घेऊ एक विराम.